तेन्ना आमी गठबंधनच्यो गजाली केन्ना करप, निवडणूक जायत अशें वारें कशें हें येता तेन्ना करप. पयलीं विकनेस दाखोवप ना आपल्या शत्रू म्हणजे ऑपोनंटाक, समजलें. म्हणून हांवें तेन्ना ऑपोज केलें. नंतर हांवें सांगलें करुया अमके हितून लायक मायंडेड पीपल एंड आय वॉज फॉर इट. लायक मायंडेड. पण मागीर हें जालें ताचें तेन्ना तुमकां कशें दिसलें? मागीर इवन लास्ट मुमेंट जेन्ना फातोर्डा भितर काँग्रेसीन कॅन्डिडेट घालो, इवन सालिगांव भितर कॅन्डिडेट घालपाचें जालें, वेल्डीचेर कन्फ्युजन जालें. वॉट वॉज युअर ओपिनियन अबावट इट? नो, आय डोंट वॉन्ट टू थिंक. हें सगळें इतिहास जावन गेल्लो आसा, तेचेर आतां उलोवणें बरोबर दिसचें ना म्हाका. काही लोकांक दिसलें की अशें करूंक जाय, हें जाल्लें आसा. तर फुडें पळोवया इलेक्शन कशें जाता, आनी लायक मायंडेड पीपल शूड जॉयन हँड्स. आतां तुमी म्हणटा तशें की एवरीथींग इज सील बंद सामकें, आतां कांय जावपाचें ना. तुमची असेसमेंट कितें पोस्ट पोल सिनारियो भितर? तुमची असेसमेंट कितें? वेर डू यू सी काँग्रेस ऑन 11th मार्च? आय थिंक काँग्रेस शूड डू वेल दीस टायम अशें दिसता म्हाका, एंड वी विल बी क्लोज टू मेजॉरिटी. सेकंडली, if time comes, we'll join hands with our like-minded people also. पोस्ट इलेक्शन सिनारियो तुम्ही काँग्रेस मेजॉरिटीच्या लागीं पावतली म्हणून. तुमची 10वी निवडणूक 50 वर्सां विधानसभेक कंप्लीट जातली. इट्स अ रेरेस्ट ऑफ द रेअर फीट तशी. तुम्ही फुडाराची जेन्ना काँग्रेस सरकार पळयतात तेन्ना मुख्यमंत्री पदा कडेन किंवा तुमच्या रोला कडेन ह्या सरकारा भितर तुमी कशें पळयतात? आमची पार्टी जी आसा सदांच 1999 माधवराव सिंधिया हांगा आयलो. तेणी सांगलें तूं स्पीकर जा. हांव स्पीकर जालो. तेन्ना सरकार म्हाका दिसता 2-2.5 वर्सां टिकलें. मागीर पर्रीकार मुख्यमंत्री जाले. तेचे नंतर 2007 परत एकदा हांवें इलेक्शनाक आमी गेले आनी पार्टी निवडून आयली. हांव तेन्ना मुख्यमंत्री आसलो. म्हाका म्हणलें तूं स्पीकर जा आनी तुज्या चल्याक कॅबिनेटान बर्थ आसतली. आनी सुशील कुमार शिंदे आनी मिस्टर धावन आयिल्ले. पार्टी ऑर्डर्स मी वॉट एवर आय विल डू. तर आय एक्सेप्टेड इट. आय एक्सेप्टेड स्पीकरशीप हांवें एक्सेप्ट केली. 5 वर्सां सरकार सांबाळ्ळें. बरोबर. असेंब्ली सांबाळली. असेंब्ली सांबाळली. दोन्ही सांबाळली. आता तुमचं चॉईस किती असतलो पण व्हेरी वॉट एवर पार्टी टेल्स मी. यू आर ओपन फॉर ऑल दी पॉसिबिलिटीज. ऑल द पॉसिबिलिटीज. आय हॅव नो चॉईस. पुरे जालें. ॲक्च्युअली यू नो दॅट आय वॉज नॉट गोइंग टू स्टँड फॉर इलेक्शन. How that changed? I wanted to ask you. I was under pressure from my voters, electorate, and my party people. 70चे आमचे लोक जे आसा ते म्हणाले ना तुका रावचेंच पडटलें. 5 वर्सां तरी राव. हांवें केन्ना हे रिटायर जावन आपल्या सुशेगाद रावपाचें. आतां 50 वर्सां कंप्लीट करता तुमी रिटायर जावपाक सोदता सामकें? आतां येन्ना सांगू ना. Okay, now you are keeping it open. सध्या I leave it at that. But in your life span, you see, government servants retire at the age of 60 maximum. Now I am completed 78, 77, running 78. Will be close to. So your next election will be 83 years old. I won't wait for that. I had decided this time, under no circumstances I would stand for election. परंतु ऐकलें ना माझ्या चल्याचेरय प्रेशर येयलो. तो पट करून उलोवन गेलो मिडिया कडेन. आय डिडंट वॉन्ट टू डिसपॉयंट देम ऑल्सो.